वत्संतोषण बापाया मंदिरांतल्या स्तुती तुझी करून गंगा आम्ही संभ्या प्रणाम करून उपकारातून भेटता वर्ग बलिदान जय जय बापा जय जय तुका जय जय तुका जिसू ख्रिस्ता जय जय तुका पवित्रात्म्या जय जय तुका त्रिएक देवा जय जय बापा जय जय तुका जय जय तुका जिसू ख्रिस्ता जय जय तुका पवित्रात्म्या जय जय तुका त्रिएक देवा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो सोम्याच्या जीवनांत वंडेली जावं एक कुटुंब जावन आमी हांगा संगाता जमल्या आज आमी सोमेस्त संता भक्ताची परब आचरण करता आयची देवस्तुती देवाची महिमे खातीर भगेनपणाची जिणी जियो आपोवणे दिता मोगाचे न्हू देवान आमकां सर्वांक ताचे महिमे खातीर रचला देवाची महिमे खातीर जियेल्या संता भक्ताची देख घेवन जियोंक गरजेची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमची सर पातकांनी उडेपूण त्याच देवा मुखार आमी दवरया सांगात आमी मागया हांव पातकी सर्पदार दपात आनी तुमकां भाव भयणीनो मनाची तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसून बघेवन सदां संवकार मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं क्रम प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमचे काकूत करून आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Baptaje w gwiazd
पापाचे शेळये तू संसाराचे पाप करतात आमचे काबूत कर. तू बापाच्या उज्ज्वल पोचणार आमचे मागणे मारून घे की त्या पवित्रज्ञ संघाती देवा बापाचे मायने जेजू ख्रिस्ता एकलो सुपवी एकलो ईश्वर एकलो परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सगळ्या तुझ्या भक्तांक तुवें दिल्लें सयत एका सदिसा संभ्रमूंक आनी ह्या सयत्या पासून तुका वाकणूंक आमी आज हांगा एकवट जाल्या. ह्या सगळ्या आमच्या सयते वंद भाव भयणीच्या मुखार घालून हे प्रार्थना आमी विश्वासान करता. सर्गी तांच्या संगत आमी तुका वाकणूंक पावच्यात तुझ्या पवित्र आत्म्याचे सुबाम कृपेन ह्या संवसारांत आमकां विश्वासी सांबाळ. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. उगडाबाण पुस्तकांतले वाचप. तेदवा दुसरो एक देवदूत हांवें देखलो. जिवान देवाची मोर हाती घेवन उदेंतींतलो तो उठून येतलो. धरणीची आनी दर्याची देसवड करूंक म्हूण पदवी आसलेल्या सौग देवदूतांक व्हडल्या ताळ्यान ताणें बोबमान म्हणलें, नाका आमच्या देवसेवकाच्या कापालांचेर आमी मोर घालीसर भुमीक जावं दर्याक जावं वा रूख झाडांक जावं कितेंच बदा करिनाकात. आनी मोर गल्ल्यांचो संख्यो 140 आनी 4000 म्हूण मेजलेले म्हाका आयकलें. इस्रायलाच्या समेस्त कुळ्यां मदले ते. हें जातच कोणाच्यांनी मेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोकांचो हांवें देखलो. तांतूं सर देसा भासांचो आनी जाती कातीचो लोक आसलो. तो लोक धवे न्हेसून आनी आपल्या हातांनी काजरा तळे घेवन सिंहासनां आनी शेलये समोर उबो आसलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोबमान म्हणालो, तारान सिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवा तावन तारान शेलये तावन. सिंहासना भोवती मलगड्या आनी 4 जिव्या भोवती उबे आसलेले समेस्त देवदूत सिंहासना समोर सश्टांक सांपडले आनी देवाक आराधन कर म्हणाले. वय ते आशिर्वाद आनी महिमा जनवाय आनी उपकार स्तुती मान पदवी आनी बोल आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक. आमेन. तेदवा मलगड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारले, धवे दगले घालून आसा ते कोण? ते खंय तावन आयल्यात? हांवें जाप दिली, हांव नेना धनिया. तूं जाल्यार जाणाय तवळ ताणें म्हाका सांगलें. तो व्हड आकांत उतरून आयलेले म्हणल्यार येस ते ताणें आपले दगले शेलयाच्या रक्तान धुल्यांत आनी धवे केल्यात. देवाचे उतर ये. असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेश्वरा. असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेश्वरा. पृथ्वी आनी तांतली क्रेस्तकाय सगळी सर्वेश्वराची. संसार आनी तांतले निवासी ताचेच. ताणेंच पृथ्वी दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका तिरकन दवरल्या. असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेश्वरा. सर्वेश्वराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत? ताच्या पवित्र तळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य? जो नितळ आतांचो आनी निर्मल अंतस्करणाचो खंयच्याय मुर्तीक आपले काळीज उबारिना तसल्याक पावो. असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेश्वरा. तसल्याक सर्वेश्वराचो आशिर्वाद मेळटलो. ताच्या तारका देवाची कृपा तो जडटलो. असली मनशां ताचें दर्शन पळोवंक आशेतात.
तुझे मुखामोळ पळोवंक आत्रेकतात ती इंस जाकोबाच्या देवा. असले मनशा तुझे दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेस्पर. सांजवांच्या पयल्या पत्रांतले वसप. प्रितीच्यानो, पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हणून आपोवंक ताणें फावो केला. निजायकी आमी देवाची भुरगीं, संवसार आमकां वळखना, कित्याक देवाकी तो वळखोवंक ना. मोगाच्यानो, आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातले हांव तें आमकां येदोळपर्यान उगडापे जावंक ना. पूण ते उगडापे जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतल्या जाल्ल्यान आमी ताचे सारकी जातल्या म्हूण जाणाव. ताचे थंय अशें बरवसलेलो हरी एकलो जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करतलो. देवाचें उतर हें. मोजेसरशी सुमेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वसन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दितलो म्हणटा सर्वेस्पर. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुन्या. लोकांचो जम पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसून आसता ताजे शीस ताजे सरशी आयले. तो वळ तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. आपण दुर्बळी म्हणून जाणा आसात ती कितली बागी. सर्गींचे राज तांचे. रुदान करतात ती कितली बागी. देव तांकां बुजयतलो. सादी बळी कितली बागी. पृथ्वी जातली तांची दायज. देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी ताणयतात ती कितली बागी. ती ददोशी जातली. दया दाखयतात ते कितली बागी. तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितली बागी. देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी. तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासोद दगदणी भोगतात ती कितली बागी. सर्गींचे राज तांचे. म्हजे पासोद तुमकां अकमान सोसूंक दगदणी बगूंक आनी सर उतरांची गडपां करून तुमचेर आड उलयतात ते आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितले बागी. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गाराजांती यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमचे आदी आसलेल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दग दिल्यांत. देवाचे उतार हे. वाकणे तुका ख्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज इगर्ज माता सर्व सांता भक्तांची परब आचरण करता. सांता भक्त म्हणटा आसतना
इगर्ज मतेंत थोड्या जाणांक आमचे आदर्श जावन सांत म्हणून पासारल्यात. सर्गराजाक ते आसात म्हणून आमची पातयेणी प्रत्येक जावन आजापां करन वा आमी मागल्ले उपकार आमकां देवातून मागोवन हाडल्या ह्या निमती थोड्या जाणांक तांचे जिणयेची साल देखीवंत आनी आमच्या जिणयेक लागू जातली आनी आमच्या जिणयेक आदर्श जातले म्हणल्या त्या इराद्यान थोड्यांक सांतांक सांता भक्त म्हणून आमी पासारलां. पूण आज फेस्त आमी आचरण करता आसतना सर्व सांता भक्त इगर्ज मातेन सांत म्हणून पासारले आनी इगर्ज मातेन सांत म्हणून पासारिनातले. ह्या सर्वांची फेस्तां आज आमी करता. तर सांता भक्त आमच्या जिवितांत कसले महत्व वाडतात. पयल्यान पयले हर एक संत वा सांतीण आमच्या जिविताक दाखोवन दितात कितल्या मापान आमी देवातय आमचो बरवसो आनी आमची पातयेणी दवरूंक जाय. हर एक सांत भक्त तांच्या जिणयेंत देवाचेर पातयेल्ले मनीस जावंक पुरो ते शिकपी वा अशिकपी इगर्ज मातेंत स्थानमान तांकां आसलो वा ना जावंक पुरो लायक वा रिलिजियस वा याजाक. कित्याक हर एकल्यांक तांचे तांचे जिवीत आसा तांच्या तांच्या आपोवण्या प्रमाणे जिवीत जिवंक आसा. त्या देखून सांत भक्त सांगतना केवल रिलिजियस वा याजाक वा धर्म भयणी न्हय बगार जायते हजार आनी हजार लायक भाव आनी भयणी आसात. आपले गुपित जिवीत देवाचेर बरवसून देवाचेर ती दृढ पातयेणी दवरून जिवितांत तेंचे सर्व कश्ट दूख आनी सर्व वेळ त्याच देवाचेर पातयेणी दवरून चियेल्ले आमचे पुर्वज आनी सर्व भक्तीक आज इगर्ज माता संतोष पावता आनी तांकां शबासकी पटयता. जायते जाणांक सांत म्हणून परगट ना जाल्यार आमकां आज प्रेरण दिता. आमचे जिविताची साल आनी आमचे जिविताचे आपोवणे त्याच देवाचेर बरवसो दवरून पातयेणी दवरून जिवंक आमकां आपयता. दुसऱ्यान आयचें फेस्त आम्हा सर्वांक ह्या सांता भक्तांत एक रोल मॉडेल जावन पळोवंक आपयता. हर एक सांत वा सांतीण तांच्या तांच्या जिविताच्या विशिश्ट साली प्रमाणे आमकां एक रोल मॉडेल जावन आसा. जावंक पुरो तरणाटी वा टिनेजर सांत भक्त आसात, जावंक पुरो खासदारी सांत भक्त आसात, जावंक पुरो याजक सांत भक्त आसात वा जावंक पुरो धर्म भयणी सांत भक्त जावन पासारले आसात. हर एक सांत भक्त इगर्ज मातेची दायज आनी सर्वांची दायज आनी अशें हर एक सांत भक्त आमकां रोल मॉडेल. आमच्या जिविताच्या कश्टा वेळार आमी तांच्या जिविताचेर एक नदर मारूंक आमकां आपयता आनी तांणी तांच्या जिवितांत खंयच्या मापान जियेले आनी देवाक खंयच्या मापान साक्ष तांणी दिली हें आमकां पळोवन तांचें जिवीत आपणाचें करूंक आपोवणें दितात. आमी पळयता पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 11 वोळ 1 हांगासर सांत पौल सांगता, स्पश्ट रितीन सांगता, इमिटेट मी एज आय इमिटेट क्रायस्ट. तुमी म्हाका पळया, म्हजो पाटलाव करा कित्याक हांव जेजूचो पाटलाव करता. हें जावन आसा धैर्य एका सांताचें आनी परगट सांगचें हांव देवाचो पाटलाव करनासता त्या देखून तुमी म्हजो पाटलाव करा, म्हाका तुमी पळया. परत सांत पौल सांगता पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वोळ 16 परत कोरिंथकारांक सांगता तुमी म्हाका इमिटेट करा, म्हजो पाटलाव करा कित्याक हांव देवाचो पाटलाव करनासा. तिसऱ्यान हर एक सांत भक्त जावन आसा आमच्या खातीर जेजू लागीं विनंती करचो. पूण मनशा मदें आनी देवा मदें मिडिएटर आसा एकलोच तो जावन आसा जेजू. पूण आमच्या मदें आनी जेजू मदें एक मध्यस्थीके वायसून आमच्या खातीर मागणें करचो जावन आसा सांत भक्त. आमी पळयता वांजेलांत परत आनी परत जेम्स चॅप्टर 5 वर्सेस 16 to 18, निर्गमन पुस्तक अध्याय 32 वोळ 12, जेरेमाया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 15 वोळ 1, उगडापण पुस्तक अध्याय 8 वोळ 3 to 4 हांगासर आमी पळयता देवाच्या मदें आनी मनशा मदें मध्यस्थीके रावून उलोवचें. पोरण्या सल्ल्यांत आमी पळयता मोइसे मध्यस्थीके रावून लोकां खातीर तो देवा लागीं परतता आनी अशें हर एक सांत भक्त देवा लागीं जेजू लागीं आमच्या खातीर परतून मागतात.
त्या देखून आमी संत भक्तांची परब आमी माग करता संत भक्तांचे नोवेन आमी करता आमच्या खातीर देवा लागीं विनंती करा म्हूण आमी प्रार्थिता कित्याक सर्गराजार ते आसात देवाचे हुजीर ते आसात आनी अशें आमची मागणी देवा लागीं तांकां दवरूंक साध्य जाता ही जावन आमची पातयणी कित्याक आमी ह्या संवसारांत आसा ते सर्गराजान देवाचे हुजीर आसात आनी अशें आज आमी तांचे परब आचरण करता चवथ्यान आनी निमाणें देव संत भक्तांद्वारे आमच्या जिवितांत आजापां करता देव आजापां करता पूण जाल्यार संत भक्तांद्वारे आमच्या जिवितांत तो आजापां करता आमी पोरण्या सल्ल्यांत आमी पळयता प्रॉफेट एलिशा प्रवादी एलिशाच्या बोनतावन वा ताच्या बोनतावन ताणें आजापां करचें दुसरे रायाचें पुस्तक अध्याय 13 वोळ 20 आनी 1 आमी पळयता नव्या सल्ल्यांत साम पावलूचे वयर ताजे वयर तुवालो वा लेस घालून त्या लेसातावन आजापां जावची आमी पळयता एक्ट्स ऑफ दी अपोस्टल्स अपोस्टलांचे कृत्या अध्याय 19 वोळ 11 आनी 12 लोकांची इतली पातयणी जाली की साम पावलूचे वयर तुवालो दवरून त्या तुवालोचेर जावची अजापां आमी पळयता पेद्रूची सावळी पडटस लोक बरे जाले अपोस्तलांचे कृत्या अध्याय 5 वोळ 13 आमी पळयता पोरण्या सल्ल्यांत देवान मोइजेच्या बेतकडेतावन ती करची आजापां त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी देव आजापां करता सांता भक्त आजापां करचे न्ही सांता भक्तांक तो अधिकार ना देव आजापां करता सबार पावटी सांता भक्तांच्या तावन देव आजापां करता तर मोगाच्या भावांनी भयणी आज इगर्ज माता भोव व्हड फेस्त आचरण करन आसा सर्व सांता भक्तांचे फेस्त हाच्या निमती आमकां एक लिसांव तो दिवंक आशेता लिसांव जावन आसा हे संवसारांत आमचें जिवीत आखेर जाल्ले उपरांत तेच देवाच्या समोर आमी उबे रावंक आसा तेच देवाच्या थंय आमी वचूंक आसा तेच देवाक आमी आराधन करूंक आसा सर्गेंचे राज आमचे जावन करून घेवंक आसा पवित्र स्थानांत आमी सर्व देवाची पोसकी भुरगीं जाता सर्गेंचे दायज आमचे करून घेता हे दायज आमचें जावन आसा आज हे संत भक्त तांची संवसारी जिवीत संपोवन सर्गराजाक ते आसात आमचे हे जिवीत संपयले उपरांत सर्गराजा कुशेन आमी चलोवंक आसा त्या देखून ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जियोवया देवाक देवाच्या उतरां प्रमाणे जिवीत आमचें बांदून हाडया देवाच्या कृपेन बरयलेलें जिवीत आमचें बांदून हाडया एक संत भक्ताची जिणी आमच्या जिवितांत आमच्या आपोवण्या प्रमाणे हांगासर आमी जियोवया आनी देवाक आमच्या जिविताद्वारे कीर्त मान आनी होगळाप आमी हाडया सर्व आमी उबी रावया आमचो भावार्थ त्याच देवा थंय आमी परगटया सतमंता देवाक सर्वपदितरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीचार रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र सपवलो अहंकार मुडयेतावन जल्मलो वंशवेलाच्या काळ ताणें एक वर्स असलें ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्लो जिवन केलो सरकार सोडलो सर बाबाच्या उजव्या बसला तेंचान जिव्यांनी मेल्ल्याची मनसुबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो येतार पथकांचे भक्षणे कुडीचे जीवन पण सस्याचे जिवीत आमेन बेटवणी गीत दायकन बसात
पवित्र मरुद्रान तुझ्या म्हाका भेटोवन दिता स्वादीक तुझी सेवेक सौम्या हाजारता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदुदारा देवा बापाक मानता दसलें सा म्हूण मागात तुमच्यातले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्यान या केपूय सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेव भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या मरणाने पुन्हा जिवंतपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जायते वंत केलें आनी अमर जिविताक पावयलें ह्या वेळार ते आमचे भोंवतणी आसून भावपणाच्या मोगान आमच्या खातीर विनंती करतात म्हूण आमी सत मानता आनी तांचे बसव तुका दिन वाचून हो यज्ञ तुका समर्पिता तांचे विनवणेन ह्या यज्ञा वरवीं आमचें जिवीत फळां बरें सा म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमचे काळजा उबारुया आमेन सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वय अशें आमी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजो क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे आवयचो सर्गींच्या जेरुसलेमाचो आज करता आमी उत्सव असो दबाचो थंय महिमेक पावलेल्या आमच्या भाव भयणीची ससनाक गस्ता वाकणेचो ताळो पळोवन प्रताप आपल्या वर्त्या सांद्याचो पृथ्वेर फुलता संतोषो पवित्र सभेचो आमी तुजी असक्त वाटसुरी भुरगीं बाबर्ताच्या उजवाडान चलोवन वेताव ती आदारान घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपांत पावूंक शिकी फुडें सरतावन दावी आनी सोमेस्त तुज्या दुतां भक्तां सांगाती आतां तावन निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार तुझ्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंसर्गी तुका जय जय बापा करोस तुम पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची त्याच परे जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत ते वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात बावर्तसो गुड परगटुया तुझ्या कुसारी पुनर्जीवन परावरवे तुरे आमकां सोडयाय सोमिया संसाराच्या चड मणदारा आमची चड
बापा जेजूच्या मरणासने पुन्हा जिवंतपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सडवणीचे काळस तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेला आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची एकागूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळी तूं मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता अवकार मोरया देवाच्या माये संगती बागेवन धरून दुतांनी सर उकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यासचे येसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुझे कुशे सरगार जाता तशे संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेला बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दाय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या बागान आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवच्या नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय समे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शिळे संसाराचे पाप काडलेली ह्या शिळेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ले आमी सरू सुभागी मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन Găti ducan căsța vaurat amcea vișeva Una jivan pona damcea dunia deva Săsne kudak sădas la bolcea amcea baba Găulea boria
Isakaria Ikarzan mocha Sumya Jesu Inyak swadi Rakta hatucha Sudundara vasilya sonsravusvara Patkamurna tausudilya amcha taruka Pate usvardam dai kaluk dadam chatuja Dakoi dai vat purchik tuja mogacha Gora Borya Isakaria Ikarzan mocha Sumya Jesu Inyak swadi Rakta hatucha प्रार्थूया देवा आमच्या मोगाळ बापा सगळ्या तुझ्या पवित्र जाल्ल्या भक्तां सोवे तुझी साजा पवंत पजवे आणि अगणित पवित्रताय संतोष बरेत काळजान आमी वंदिता सर्गार आमकां आशेन रावलेल्या भाव भयणीच्या आदारान आमी हांगा वाटसुऱ्या जेवणांत वांटो घेवन आता ह्या मोगांत दिसान दीस अदेक अदेक वाडोवन दिसान दीस अदेक पवित्र जाव आनी शकी तुझ्या महिमेवंत भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो जाव हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Sunggi sungkuya susara Mereka berpergadian seloka Riti shanti civya samaja Putran karne saksivya Krisraya Babai kuri ikutam sancivya Ikutam sancivya Amcha kutmat amche bonte Kristaचे रस परगट्या Kristaचे रस परगट्या मोगा सेवेन स्वार्थाविने जीवन आमचे जियेव्या जीवन आमचे जियेव्या अन्वरानी समस्यानी सौम्याचेर मात भरवस्या सौम्याचेर मात भरवस्या Krista संगी संकया संसारा बरिका बरगट्या सलोका प्रीति शांतीची येव्या समाचार उत्तर करणे सक्सिव्या क्रिस्राया मुखाडुच्या सावे आमकां आशीर्वाद दिवंका
बगल कशाचे कृपे देवराक आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Amen.